गुड मॉर्निंग. आज न्यू स्पीकराचे इलेक्शन आमचे आम आदमी पार्टीचे आमचे MLAचे व पार्टीचे स्टँड कितें आहा जावं ते स्पीकराचे व आमचे काँग्रेसाचे रिलेशनाचे फ्युचर रिलेशन कितें आसा ते आमकां स्टँड क्लियर करपाक जाय. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी तुमी जाणा आयडियोलॉजिकली डिफरन्सीस आहाय. आमी सगळे डिफरन्सीस सायडीन दवरून काँग्रेसान जो स्पीकराचो कॅन्डिडेट आमचो बाब एल्टनाक डिकॉस्टाक प्रपोज केल्लो आमी सगळे सायडीन दवरून आमी ताका सेकंड केलो. आमी सपोर्ट करपाक एकठांय रावया म्हूण केलें आनी हे बरे भाशेन आमचे सगळे उरपाक डेमोक्रेटीक व्हॅल्युजांक लागून व आमचे कॉन्स्टिट्युशन जशें असले डिसिजन जाता आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. पूण जेन्ना गेल्या त्या विका तुमी चयला आसतलो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. दिल्लीचो देवेंद्र यादव म्हूण दिल्ली काँग्रेसाचो चीफ ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. जेन्ना दिल्ली असेंब्ली इलेक्शन जाल्लीं 2025 काँग्रेसान पार्ट गेल्लो पूण पार्ट गेल्लो कित्याक इलेक्शनां जिखपाक न्हू. ओपनली ताणें सांगलां आमकां आम आदमी पार्टीक डिफीट दिवपाक जाय आनी आम आदमीचो आमचो कन्व्हेयर आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवालाक डिफीट दिवपाक जाय. आमकां जिखपाक नाका पूण आमकां आम आदमीकूच हारोवपाक जाय. आनी तेमी जायतो देस्पेजूय केल्लो फकत हारोवपाक. तितलो देस्पेजूय करून तुमी जाणा आसलें 0 सीट तेंची एम आसली फकत हारोवपाक. सो हें असलें बॅक स्टॅबिंग तेमी आमकां केलां आनी असलें बॅक स्टॅबिंग घेवन आमच्यान तेंचे कडेन अशें कोण रिलेशन मुखार व्हरपाक जायना. तरी आसतना आमी आमचो बॅक स्टॅबिंग घेवन तुमी पयलां आसतलें जेन्ना इंडिया अलायन्स जाल्लें MP इलेक्शनाक आमी ऑल आवट गेल्ले. फाटल्यान कोणाची आमी सुरी मारूं ना ताका वोट मारना. आमी जिखपा लागून तेंचे पासत जवळले. आम जावं बाणावले तो MLA जावं हांव जावं वेळेर जावं वा आमचे सगळे लिडर आख्ख्या गोंयांत काँग्रेसा भायर इंडिया अलायन्सा भायर रावले आनी आमचे सावथ गोवा सीट पासून जिखून दिले. पूण जे अशें ते बॅक स्टॅबिंग करता हेजे मुखार आमच्यान काँग्रेसा बराबर अशें रावपाक जावपा ना. सो आमकां हें स्टँड क्लियर करपाक जाय. तरी आसतना आमी कमिटमेंट केल्लो आम बॅक स्टॅबिंग कोन्हय. जेन्ना एल्टनाक प्रपोज केल्लो स्पीकर पोस्टाक आयज आमच्यान न्ही बॉयकॉट करपाक जातालें पूण अंडर प्रोटेस्ट जे काँग्रेसान आमी कितें केलां अंडर आमी ताका आयज ताका सपोर्ट करताय. जे आमी डिसिजन घेतले तेजेर आमी रावतले आनी आयज ताका आमी एल्टनाक सपोर्ट करतले आनी ताका आमी वोट करतले. पूण हेजे मुखार आमचे मदें काँग्रेसा मदें कसलेंच अशें रिलेशन आसपाना. कित्याक असलें बॅक स्टॅबिंग जालें जाल्यार आमच्यान ताका फातें जायना. बरे भाशेन आमी आहले पयले सपोर्ट केल्लो. जेन्ना आमचेच पार्टीचे डिफीट करपाक तुमी करता तुमचो प्लॅन करता जाल्यार आमचे हें रावपाक जावपा ना. हेजे मुखार तेंचे खंयच्याय पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचेर आमी आसपाना. त्यातलें कॉर्डिनेशनूय जावपा ना आनी आमी लोकां पासत गोवा पीपल सेंट्रीक गव्हर्मेंट करपाक एकाउंटेबिलिटी दिवपाक लोकांची मान बरो सरकार दिवपाक आमी आसतले. आमी फकत पावर न्हू पावर नाका पूण आमकां गव्हर्मेंट लोकांचो सरकार जाय आनी आमी लोकांक जाय तशें जस्टीस दिवपाक गोंयकारांक जाय तसलो गव्हर्मेंट दिवपाक आमी फायट करतलो. जे भाशेन आज सांगलां वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पीकर्स इलेक्शन under protest, and under protest we are going to support our speaker candidate which we have proposed and seconded, Baba Amgelo Elton. So under protest we are going to support him, under protest we are going to vote for him आणि reasons already declare केल्ली हा. So हेज्या मुखार म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक जाण जावपा जाय की sincerity counts, accountability counts, and here because of sincerity, because of accountability आज आमगे पक्ष जो हा दोन आमदारांक जो आमगे लोकांनी निवडून हाडले आम दोगोय आज आहाय आनी आम सदां आसतले. आनी आज लोकां कडेन आम गोंय जनते कडेन विचारपा सोदताय की वॉट मॅटर्स फॉर यू, वॉट मॅटर्स फॉर यू. तुम वोट मालो मनीस तुमचे बारा 5 वर्स रावपा जाय ओ नाका तुमी आमदार. सो इफ दॅट रियली मॅटर्स वय आमगे लोकांक जाय की तेम वोट मारलो आम आदमी पार्टीक आनी वो वोट मारलो ते आम आदमी पार्टी गेले आमदार आज तेंचे बरा आहाय ते हुंच्यानूच जंप मारलो. सो दीस ऑल मॅटर्स
आज मुखार कितें जाता तें चोवपा जाय गोंयभर कितें वातावरण आहा तें तुमी ऑलरेडी चोयलो आहा बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फायंड आउट द रूट कॉज ऑफ ऑल दीस लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन दॅट इज हॅपनिंग कित्याक आज जमीन कन्वर्ट केलो आहाय शेत कन्वर्ट केलो आहाय कन्वर्जन जायत आहा सगळें जायत आहा आनी हें सगळें जालां आसतना जेन्ना आमी रिजनल प्लॅन आमी मागताय आनी रिजनल प्लॅन नवो जावचे म्हूण मागताय तेन्ना हें सगळें जाता सो हे जर तो रिजनल प्लॅन जर तर जाल्लो जाल्यार हें गुंडाराज सगळें बंद जातलें कित्याक जमनीक लागून हें सगळें चालू जालां आनी काय ना रूट कॉज इज जमिन्यो रूट कॉज इज कन्वर्जन रूट कॉज इज सेलिंग ऑफ fields and root cause is cutting off our hills and destruction of the environment or root cause जर सॉल्व जालो जाल्यार मुखावेल वाट सारकी जातली तुम्ही म्हटले आता की तुम्ही ह्या फावटी तांकां सपोर्ट करता पण हेच्या फुडें करचे ना हेच्या फुडें तुम्ही काँग्रेसी प्लॅटफॉर्म शेअर करचे ना ना करपा नाही बिकॉज इट इज क्लोज बिकॉज सी यू हॅव टू बी सिन्सियर एंड अकाउंटेबल हुंय तरी गोंयच लोकांक कळपा जाय कितें जाय तांकां नंबर 1 आमचे खबर काडल्या लोकांक जाय सिन्सियरिटी वोट मालो मनीस तेंच बरा आसपाचो वोट मालो मनीस तेंच बरा 5 वर्स उरपाचो आनी हें जावन आसतलें आमगेलो मेन हें कित्याक आम उलय वी आर हियर आनी आमगे पार्टीके प्रिंसिपल जाय आमगे पार्टीके प्रोटोकॉल आहा आनी आमगे प्रोटोकॉलान आमी रावतले आनी ह्या प्रोटोकॉलार रावन आमी मुखार मुळावो जे मूळ आहा आयडियोलॉजी म्हणून कितें हे भाशेन क्रुजान सांगला आयडियोलॉजी म्हणून कितें आयडियोलॉजी म्हणचे आमगे पार्टीके आयडियोलॉजी की बाबा जोरी तरी आमगेलो आमदार केन्ना इन द प्रोसेस हुंय कितें रॉंग कोता सांपडटा ते आमदार आम काण उडयताय हे आम दिल्ली दाखोवन दिलो आमगे आमदारान केन्नाय कोणा कडेन पयशे गेले कितें जालें करप्शना फसलो ते आमदार आम काण उडयलो सो ही आयडियोलॉजी ह्या आयडियोलॉजी आम आहाय ह्या आयडियोलॉजी लागून आम दोगोय जॉईन जालो आनी तेच भाशेन आख्खो गोंयची जी टीम आहा ही आयडियोलॉजी लागून जालो जरी तर सगळें सारकें आसलो जाल्यार मुजे असो आनी क्रुजा असो प्रोफेशनलांक ह्या पॉलिटिक्साक फावो जाता दिल्लीची आयडियोलॉजी गोंयांत ती मारक पडपाची ना ज्या पद्दतीन तुम्ही थंयची रिवेंज हांगसर पळया रे कितें जाता तें पळया न्हू कशें जाता रामा असॉल्ट केसीन तुम्ही म्हणले की मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा आता स्टेट प्रेसिडेंट दामू नायक म्हणटा की तुम्ही नांवां सांगची कोण मिनिस्टर स्टेट प्रेसिडेंटा हांवें 2 न्यूज सांगलेल्यो हांवें तेका म्हणलें की तुमकां पार्टी जी आहा देर बंद करून हाडली रुलींग पार्टी तितू भितर कोण आशिल्लो जेनिटो आशिल्लो या मास्टर मायंड आशिल्लो पयलीं तें सांगपा जाय तें सांगपा जाय तेणें पयलें मागीर तुका हांव सांगता की सांगपा जाय मुखायलें पयलीं तूं तो जबाब दी आशिल्लो या ना येस ओर नो दुसरें जे सगळे पट्टे घालून तेंगे कॅम्पेन करताले आनी तेंकां आज धोले आदे युअर मेंबर्स येस ओर नो तुमी तेंक मेंबरशीप आउट केली येस ओर नो हे प्रेसिडेंटान पयलीं जबाब दिवचो